नमस्कार तुमगेले मोगाचे यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाइड आमगेले GSP समाचार हाका हर एक आयतार सकाळ 8:30 तुमगेल मुखारी त्या वाराचे विशेष घेवन आम्ही येतसची तशीची या वाराचे प्रमुख सुद्दी आत तुमगेल मुखारी सुरवेळ सुद्दी नावाधिक शिक्षण संस्थो कॅनरा इन्स्टिट्यूशन ह्या कॅनरा शिक्षण संस्थेचे हळे विद्यार्थी संघ म्हण आसा ताजे 97 म्हळ्यार 97th वार्षिकोत्सव चल्ला त्या वार्षिकोत्सवांतू प्रधान आकर्षण जावन आमगेले यूथ ऑफ GSPचे संतोष शेणे आनी प्रमुख पात्र केला तसले प्रोफेसर यमा नाटक प्रदर्शन जाल्लें There are more than 5 to 6 member of parliaments who have studied here pre-independence and who actually were instrumental in writing the constitution also, Constitution of India. This is a great institution where the GSP community also stood to gain first. By enriching their children, enriching their families with knowledge, they equip them with skill to deal with today's world. I myself belong to a family where my great-grandfather was a student of this very school. मुक्ती मिळाली ना आयदन घासी घरा कोयर काढी पुसप करी पा पूर जम गेला ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಯಾಕ ಗುರುಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರಿ ಮಾಡ ಅಯ್ಯೋ ಕಾಲ್ ಗೌರಿನ ತೊಡೆ ಸಿಕ್ಕೈಲೆ ಗಸವೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೋರಿ ಆಗಿ ಮಾಡು खंयची गांवां येवन पावलांची आम्ही आता कोडियाळ आदन्या वेरा कोडियाळ म्हणू तवळ बस स्टँडांत बोर्ड वाचितान कळ्ळी म्हाका हा वय न्हू दन्या आतां आमी ह्या रब्बील जाग्याक कसं म्हणा पदाची मंडी मिळवतो लागी ह्या जाग्याक कसं म्हणटाची म्हणून वय
धन्या ओ ते एकलो पोलिसांचो हातपाय खेळून रबला वय पळयता ओ ते बळे वय त्या जागेरी एक कट आशिल्लो काय कट्टो वय वय खंयचे कट्टो दिसना हांगा आत ना वय धन्या त्या टायमार आशिल्लो काय ते एकलो अप्पण्ण म्हणून मनीसू आपल्या बाय चेडवा वाटेर घालून सगळो दिस बसून आयली जना पुरा उद्दा पिवत आनी सकाळ दुखून रात न्हिदून गोरेंत आशिल्ले त्या जागेक क्रमेण जनाना हागेले हणे बैर पळोवन इतली पुण्य वोका म्हणून अप्पण्ण कट्टे म्हणून नांव दिलें वय वा त्या मुखारसून आत्त जनाना बुद्ध जनाना त्या हंपन कट्टा म्हणून केलं तोच धन्या तुमकां गोत्ता प्रोफेसर यमा या नाटकाच्या संपूर्ण व्हिडिओ तुम्ही मुखारच्या दिवसाक आमगेल्या यूथ ऑफ GSP फेसबुक आणि यूट्यूबांतू पळोवेत. आतां मुखारची सुद्दी. कोंकणी सांस्कृतिक संघ रिजिस्टर्ड मंगळूरू हांगेल्या मकर संक्रांती फूल कुंकुम कार्यक्रम चल्ला. जनवरी 26 मंगळूरच्या डोंगरकेरींतू अशा कॅनरा हायस्कुलाच्या भुवनेंद्र सभाभवनांतू मकर संक्रांती फूल कुंकुम कार्यक्रम जल्लालस. वेदमूर्ती वै सुधाकर भट आणि आशीर्वचन दिल्या. मागीर सांस्कृतिक कार्यक्रमय चंदायर चल्ला. ಶ್ರೀ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುರುಪುರ ಹಂಗ ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮ ತಾರಕ ಯಜ್ಞ आणि श्रीराम रक्षा हवन चल्ला. जनवरी 22 पुष्य शुद्ध द्वादशीच्या शुभ दिवसाच्या मृगशिरा नक्षत्राक श्री राम नाम तारक मंत्र यज्ञ आणि श्री राम रक्षा हवन श्री गुरुस्वामी नारायण देवस्थान गुरुपुरा हांगा चल्लालस. त्या कार्यक्रमाच्या दृश्य तुम्ही आता पळयताची असाची. रघुवीर रघोत्तम रघुरामा रघुरामा रघुवीर रघोत्तम रघुरामा रघुकुल तिलक हरि सर्वोत्तम रघुवीर रघोत्तम रघुरामा. अयोध्याधिपति श्रीरामचंद्राले नूतन जावनशिले निर्माण जगतसले ते राम मंदिर तसल ते कालारी आमकां परम पूज्य गुरुवर्यालेक आदेश जाल्लो कशें म्हणल्यार प्रत्येक देवळांतू तंगेले शक्त्यानुसार श्रीरामनाम संकीर्तन की रामनाम यज्ञ इत्यादि कसकिना कोरून आमी देवाल अनुग्रहाक पात्र जावका म्हणून. रघुवीर रघोत्तम रघुरामा रघुकुल तिलक हरि सर्वोत्तम रघुकुल तिलक हरि सर्वोत्तम रघुकुल तिलक हरि सर्वोत्तम रघुवीर रघोत्तम रघुरामा रघुकुल तिलक हरि सर्वोत्तम रघुवीर
कुशलव जनक योध्यापति राम भूषण राम विभीषण रक्षक कुशलव जनक योध्यापति राम भूषण राम विभीषण रक्षक दशेन्द्रियदि निन्न नामद झेंकार आदि रामान ते एक अयोध्या राम मंदिर जगतवाडी आमगे स्वाम्याने आमका एक देवाचा इतकिंचित पूरी करून घेणं आमगे इष्टमित्र बंधू बांधवां पुरा उठून देवाला मगबुका बर जावका म्हणायका सर्व बजकाचेरी ತಂಗೆಲ್ ದೂರ कोण घेणं इष्ट असते कोण संतोष देव चोळो म्हणून देवालागे मागून घेऊन आशीर्वाद करतात. दक्षिण कन्नड जिल्ह्याच्या किन्नीगोळीच्या श्री राम मंदिरांतू अयोध्ये श्री राम देवालय प्राणप्रतिष्ठा जल्लल्या शुभ दिवसांतू हंगाई विविध धार्मिक विधिविधान संभ्रमू सडगरू चल्लालस. विशाल नेत्रं परिपूर्ण गात्रं सीताकलत्रं शुभ स्वच्छरित्रं सुग्रीवमित्रं जगतः पवित्रं वन्दे सुवक्रं वरभूपपुत्रं प्रणाम धा श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या बिळगी मंचे गावांत श्री राम देवस्थानांतू अयोध्येंतू रामाक प्राणप्रतिष्ठा जल्ले दिवसाक शुभ कार्यक्रम हंगाय चल्ललस. मस्त चंदायरी अलंकार जल्लल्या देवालय मूर्ती आणि ते जल्लल्या विशेष कार्यक्रमाच्या एक दृश्यावळी आता आमगेल मुखारी. श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम. करा
घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार उडुपी जिल्ह्याच्या मलपेंतशा GSP समाजाच्या श्री राम मंदिरांतू अयोध्ये राम मंदिराच्या देवालय प्राण प्रतिष्ठा विशेष शुभ ಗಳಿಗೆಂತೂ हंगाय विशेष कार्यक्रम चललस मलप्याच्या श्री राम मंदिरांतू त्या दिवस कसं जल्ला पळून येऊया राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम शक्ति सुंदर राम भक्ति 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 सुंदर राम मेरे अंदर हृत कमल राम मंदिर राम मेरे अंदर हृत कमल राम मंदिर विकलचेतन जनांकೈ खेळचे आशय असता तांकाय विविध रितीरी स्पोर्ट्स इव्हेंट कोरका म्हणचे कारणाक GSP सभा मुंबई हांनी कॅरम टूर्नामेंट कोरनाडला विकलचेतन जनांक GSP सभा मुंबई हाज्या स्पोर्ट्स क्लब आयोजन केलेले MRP मेमोरियल कॅरम टूर्नामेंट चंदायर जाल्ले सुधीर गोपाल नायक स्मरणार्थ अशा क्रीडा मंदिरांतू विकलचेतन कॅरम टूर्नामेंट जाल्लस तांतू 100 वैरी जन भाग घेतला 5 कॅटेगरींतू या टूर्नामेंट चंदायरी जाल्ले
ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಿಳಾ ವೃಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಹನ್ನಿ ಕೊಂಕणी दिवसू मस्त गौजीरी आचरण केल्ले ताज्या प्रमुख अशा श्रीमती सबिता कामत हन्नी या विचारांतू कसं म्हणला म्हणून ऐकताची या दृश्य पळून येऊया. GSB समाचार वीक्षकांक नमस्कार. पैरी 21 तारीखेक आयतार द्वारकनाथ सभागृह गोकर्णमठ रथबीदींतू आमगेलो GSB महिळा वृंदाचो 30 वर्साचो कोंकणी वर्ष आचरण भारी संभ्रमणेरी CA नंदगोपाल शणे हांगेल अध्यक्षतेर चल्ले. समाज सेवा करता सेवे खातीर आमगेले थोनसे गजानन पै हांकां आनी श्रीमती गौरी मल्ल्या हांकां कोंकणी साहिती मस्त बरयलें तिणें तांकां आनी आमगेली श्रीमती तारा शेणे आमगेली फूड दुखून भजना सेवा कार्यकर्ते आतां प्राय जाल्यार तिका येवचें जाय न्ही जाल्यार तिगेले पुत्तान तो सन्मान घेतिल्लो आसा. हे सन्माना कार्यक्रम भारी विजृंभणेर चल्लेले आसा. त्या नंतर आमगेले पूर्वभावी चल्लेले कोंकणी भक्तिगीते भावगीते आनी कोंकणीन काणी सांगचे तांतू भितर वांटू घेतिल्ले पुराय चेडवांक मलगड्यांक सन्नांक पुराय जनांक बहुमान वितरणय जाल्लेलें आसा. आमगेले श्रीमती नयना राव आमगेले प्रेसिडेंट तिणें स्वागत भाशण करून पुराय जाणां स्वागत करून सन्मान केल्लेलें आसा. त्यानंतर आमगेले महिला वृंदाचे सभा सदस्यांची आमगेले भयण्यांची एक कोंकणीचे एक स्किट म्हणटाचे नाटकुळे आमगेले सिद्धी माताल चमत्कारो म्हणले एक सानंच एक हास्यमय कोंकणी नाटकुळें केल्लें आसा. आनी चेडवालो चंद एक चेडवान डॅन्स करून मनोरंजन केलेलें आसा. त्यानंतर मालगड 2 जाणांन कथक डॅन्स करूनय आमगेले समारंभाक मनोरंजन केलेलें आसा. इतले पुरे कार्यक्रम जातरी मागीर चंद करून शांती पाठ म्हणून सकड जन आमी तांगेले घरकड गेलींची हो एक कोंकणी दिवस आचरणे समारंभ आमी प्रति वर्स चलोवचो. हे वर्स भारी चंदायेरी जाल्लेलो आसा. मित्तबागिलू श्री राम मंदिरांतू आमगेल्या GSP लोकान ಒಟ್ಟು जावन अयोध्येंतू राम देवाले प्राण प्रतिष्ठा जाल्ल्याची शुभ दिवसांतू हांगाय संभ्रम सडगर आचरण केले. त्या खंयचे रितीर आशिल्ल्या म्हणून आतां पळोवन येवया. श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम. करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा. आंध्र प्रदेशाच्या काकीनाडांत तशे मनोज पै हांकां दोन्ही राष्ट्रीय मट्टाचे पुरस्कार मेळ्ळेले आसात. ते कसले म्हणून आतां पळोवन येवया. आंध्र प्रदेशाच्या काकीनाडांत तशे मनोज पै हांकां दोन्ही राष्ट्रीय मट्टाचे पुरस्कार मेळ्ळेले आसात. ते कसले म्हणून आतां पळोवन येवया. आंध्र प्रदेशाच्या काकीनाडांत तशे उषा पै आनी मधुकर पै हांगेलो पोतू मनोज पै हांकां आउटस्टँडींग अचिव्हमेंट केले खातीर दोन्ही राष्ट्रीय मट्टाचे प्रशस्ती मेळ्ळेले आसा. नॅशनल कन्वेन्शन ऑन क्वालिटी कॉन्सेप्ट 2023 हांणी ऑर्गनायज केले जाल्यार क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया QCFI नागपूर महाराष्ट्र हांतू
मनुष पै आनी बेस्ट इंग्लीश पोयम आनी बेस्ट पोका योके प्रशस्ती घेतिल्ली आसा. हंतू 2000 चड क्वालिटी कॉन्सेप्ट टीम हांणी भाग घेतिल्लो आसा. तशीच 11,000 जनांकिन चड डेलिगेट्सय आशिल्ल्याची तांणी 575 विंगड ऑर्गनायझेशन रिप्रेझेंट केलेलें आसा. असं जाल्यार एक व्हड साधन केलें जाल्यार मनोज पै हांकां देव बरें करो म्हणून आमी शुभ हारैके दिताची. तुमी इतलो वेळू पळयला GSP समाचार. तुमकांय तुमगेल्या गांवांत चल्लाल जाल्यार खंयचे एक GSP समुदायाक पावका म्हूण आशिल्ल्या सुद्दी आस म्हूण जाल्यार तुमी आमगेल्या ह्या WhatsApp नंबराक ना आमगेल मेल IDक व्हिडिओ ना फोटो कंटेंटा ओटूची म्हळ्यार त्या माहिती ओटूची बरोवन पेटयल म्हूण जाल्यार आमी मुखारच्या वाराच्या GSP समाचारांतू त्या सुद्दी घेवच्याक सुलभ जाता. तुमी आमकां पेटोवत जाल्यार खंयचे व्हिडिओ खंयचे रितीरी आसका म्हळ्यार हांव दाखयत पळय ह्या रितीरी आशा नज. तुमी खंयचे व्हिडिओ काडटना अशी लँडस्केप दवर न्हू त्या व्हिडिओ काडली म्हूण जाल्यार बारी चंद येता. तशीच चंदायकीन मुख्य जावन आमकां आमगेल GSP समाचारांतू घालतना मस्त अनुकूल जाता आनी ताजे रितीरी आमी टेक्निकल वायजय चांग रितीरी न्यूज दाखोवच्याक आमकां सहकार मेळटा. तशें आमगेल्या व्ह्युवर्स खंयचे एक न्यूज पेटयतना अशी दवर न्हू त्या व्हिडिओ काडका म्हणून हांव तुमगेले मोगान रिक्वेस्ट करता. ह्या प्लॅटफॉर्मांतू तुमी सुद्दी दिवन सगळे वर्ल्ड वायड आशिल्ल्या GSP जनांक पावत जाल्यार अवकाशू आमकां सगळ्यांकय मेळ्ळेलो आसा. तुमी इतलो वेळ पळयलीची GSP समाचार. मुखारी आयतारा सकाळ 8:30 आनी इतले विचार घेवन विशय घेवन सुद्दी समाचार घेवन हांव तुमगेल मुखार येता. थंय सगळ्यांकय देव बरें करो. नमस्कार.